अमित बाबा, आयज तुमचो डे 3 आशिल्लो ऑफ हंगर स्ट्रायक आनी सकाळी जशें आमचें उलोवप जालें तेजेर तुमी अशें म्हणिल्लें की आयज तुमचो एक डिसिजन जातलो म्हणून की फुडें कितें एक्शन जातलें, कारण काल TCPचें जेन्ना कॅन्सलेशन आयलें तेंचें जें लायसन आशिल्लें तेन्ना तुमी आयज म्हणलें की आयज इवनिंग म्हणसर तुमी एक डिसिजन घेतलें म्हणून. सो तो डिसिजन कितें जाला आतां मेरेन काय? तिसरो दीस आनी हांव जर आज हांगाच रावतां उपाशी हांगा न्हिदता जाल्यार एक गोश्ट लक्षात घेवपाक जाय. ती डिसिजन तुमकां म्हज्या हांगा बसपान दिसली आनी ती ऑर्डर वाचली. ती ऑर्डर वाचल्यार ती गुळगुळीत आसा. ऑर्डर इज ऑफ रिवोकेशन ओनली. डेमोलिशनाचें खंय कांय कोण म्हणलें ना. रिवोकेशन इज नॉट जस्ट द रिजन वाय आय वॉज सिटींग हियर. इट हॅज टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डेमोलिशन हॅज टू स्टार्ट समवेयर. मात तो डेमोलिशन करपाचो प्रोसेस जर गव्हर्मेंटान खंय करत जाल्यार आमकां जेन्युनिटी दिसून येतली. आय डोंट सी इट कमींग. Government is trying to fool us by issuing such notices, revocation orders, and if you read it also, ते स्वताचेर खंयच ब्लेम घेना. तेन्ना कितें तरी गव्हर्मेंटा कडल्यान सिन्सियर एफर्ट जाला अशें दिसना. जस्ट अ रिवोकेशन ऑर्डर, इफ यू रीड इट, plain reading of it shows that they are trying to blame somebody else. There is a fraud which has been played. Now who played the fraud? Unless the government authorities were involved in this fraud, ते जावंकूच शकनाशिल्लें. तुम्ही कोणाचेर तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरपाक जाय ऑफ दॅट फ्रॉड, इन्वेस्टिगेट दॅट अँड फायल केसीस. इफ हे जर जायना जाल्यार दॅट मिन्स यू आर ओनली ट्रायंग टू प्रोटेक्ट दीस. अल्टिमेटली ती रिवोकेशन ऑर्डर फाल्यां ते चॅलेंज करतले कोर्टान, हे डिफेंड करचे ना आनी मागीर म्हणटले की ओके हाजो कांयच जालो ना म्हणून आमी कितें करतले, कोर्टान डिसिजन दिलें म्हणून. सो आय थिंक इट इज हाय टायम गव्हर्मेंट स्टॉप सच गिमिक्स अँड शोज सम एक्शन. आमी हांगा ओग्गी बसून आमचो खूब वेळ आसा म्हणून बसना. आमी एक डिमांड केल्ली, हांगाचे बाकीचे लोक दिसभर बसता आनी ते मागीर वता घरा, पूण डिमांड केल्ली त्यांनी की बाबडे आपली घर सोडून येता आनी बसता हांगा दिसभर, की एक कॉन्क्रीट एक्शन दाखया, नॉट जस्ट पेपर टॅगर्स. आता डेमोलिशन प्रोसेस खंय तरी सुरू जाला कसो दाखया अँड वील थिंक अबाउट वॉट इज शूड डन नेक्स्ट. सो तुमकां बेश्टो उतरांनी न्ही तर जेन्ना पेपरांनी उलोवप जाता डेमोलिशन ऑर्डरा कडेन फुडें जर वता गव्हर्मेंट जाल्यार तुमी तुमचो डिसिजन घेतले की सीएमान एक स्वताहून स्टेटमेंट करूना, सरकारा कडल्यान एक स्टेटमेंट घेवना. जावता पळय बाबू एक स्टेटमेंट दिता कोणाकी की आमी केलें न्ही तें आतां पंचायती कडेन अशें म्हणून, तशें जायना. एज अ हेड ऑफ द स्टेट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू आन्सर एनी अँड एवरी वन ऑफ युअर एवरी गोवन. आनी ते जर जायना जाल्यार खंय तरी चूक आसा जालें ऑब्वियस. सो आयज आनी एक खंय तरी एक अशी गजाल जाता की आयज अमित पालेकर पॉलिटिक्सान भितर सरला म्हणून हांगासर आहा. तुमकां एक विचारता हांव की जर आयज तुमी आम आदमी पार्टीन तुमी वचून आशिल्ले जाल्यार सुद्दां आयज तुमचो हो डिसिजन आसता आशिल्लो काय? म्हजें डिसिजन सुरवाती पासून सांगता आनी हांव आतां परत एकदां सांगता की जो डिसिजन हांवें घेतिल्लो हांगा बसपाचो तो डिसिजन हांवें घेतिल्लो पर्सनल म्हणून. आम आदमी पार्टीन ताका सपोर्ट केलो वॉट एवर दॅट कॅन बी. आज हांव पॉलिटिकल पर्सन म्हणून सर हांगा बसला सुद्दां न्ही जाल्यार हांव आव्हान करता काँग्रेसवाल्यां कडेन, BJP वाल्यां कडेन किंवा गोवा फॉरवर्डावाल्यां कडेन की तुमकां जर दिसता की मायलेज जर मेळटा हांगा बसून म्हणून जर आसा जाल्यार या मरे बसा हांगा म्हज्या बरोबर 3 दीस उपाशी आसतले आमी न्ही. आतां फालच्यान उपासाक बसा, जेविनासतना हांगा 3-4 दीस बसप ऑन द फुटपाथ. इट इज नॉट अ जोक. इवन इफ यू थिंक इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, यू थिंक वॉट एवर इट इज, इट्स इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. आज म्हज्या फॅमिलीक, म्हज्या भुरग्यांक हांव घरा सोडून हांगा बसला. Even if you want to say it is a political decision, please say it. And if people are going to vote a person like me as their leader, what is wrong in that? Because they will see that person fighting for that cause. So politically motivated म्हणप easy. It's a very easy option to say the political तो आता इलेक्शनाक बसतलो आणि म्हणून तो करता. हांव बसत इलेक्शनाक आनी निवडूनय येतलो कारण लोकांक तो विश्वास दिसतलो म्हज्या भितर. Here the cause is genuine. The cause we have and result आयलो 48 hours भितर गव्हर्मेंट हाडलो. गव्हर्मेंटान कितें डिसिजन घेवपाचें तें घेतलें आनी तरी गुळमुळीत आसूं पूण खंय तरी मुवमेंट जालो. आज पंचायतीन स्टॉप वर्क काडली. इतले दीस काम नाशिल्लें, जे पड्ड्याड काम चलतालें तें बंद जालें खंय तरी आनी खंय तरी आज अशी परिस्थिती दिसून येता की ताजेर एक्शन जातली. इतलो तेंप कित्याक जावनाशिल्ली? तो म्हणपाचें आसा तुमकां की हे पॉलिटिकल डिसिजन म्हणून, जाल्यार तें पॉलिटिकल डिसिजन आसूनय तुमकां जाय तें म्हणा कांय फरक पडना. आणि एक तुमकां विचारता की आतां फेस्त येवपाचें 3 तारखेक, सो पॉलिटिकल लिडर्स आसतले ते थोडे हांगासर येतले.
तेंचे कडेन तुमचो कितें डिमांड आसा एक जेन्ना ते त्यांच्याकडे काय डिमांड ना रे, लज नाशिल्ले तोंड घेवन येतले देवा कडेन तुको करून करून. सो इट इज फॉर गॉड अँड देम टू डिसायड. दे हॅव टू आन्सर टू गॉड अँड देमसेल्फ. जनतेक आनी आन्सर करपाची तांची कॅपॅसिटी उरूना. सो प्रश्नच ना की हांव तांचे कडेन कितें विचारतलो म्हणून. म्हजो सरकार कडेन इतलोच डिमांड आसा जो आमी तांचे मुखार दवरला. आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी ते सांगत आसा, कांयच येना. सो आतां प्रोबेबली म्हणटले फेस्ता दिसा की आतां आमी फेस्ताची तुमकां देणगी दिता, हे दिता, भेट दिता म्हणून, की हे अशें अशें आमी आतां एक्शन सुरू केलां म्हणून. पण जर मनान तुमच्या जर चोर आसा न्ही जाल्यार तेन्नाच यू हॅव टू क्लियर इट इन सम फॉर्म. आज फ्रॉड कोणी केले ते तुम्ही सांगाना. तो म्हणटा हो ताका ब्लेम करता. गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आर इनवॉल्ड. अनलेस यू आर इन कोल्युजन, एक हायर ऑथॉरिटी कोल्युजन असल्याशिवाय हे कशें जावंक शकता. एट हाव वर दीस परमिशन्स ग्रांटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, अँड हाव नाव यू आर ट्रायंग टू रिवोक परमिशन्स विच आर ग्रांटेड फ्रॉडुलंटली. सो फ्रॉड डिपार्टमेंट आहे. टीसीपीक नाव धरूंक जाय इन ब्रॅकेट फ्रॉड म्हणून. डेप्युटी कलेक्टरांची नावां चेंज करून दवरपा जाय. दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग. कित्याक फ्रॉड डिपार्टमेंटां जाले. गव्हर्मेंटूच जेन्ना वयल्यान करप्ट आसता न्ही तेन्ना हे पर्कुलेट अशें जाता. जे एडमिनिस्ट्रेशन अशें करप्ट प्रॅक्टिसान इनवॉल्व आसता ताजो जो केन्ना गव्हर्मेंट जेन्ना कंट्रोल नासता तेन्नाच हें जाता. आनी हें तशेंच घडलां. आनी दीस हॅज हॅपन्ड इन अ प्लेस लायक ओल्ड गोवा वेर देर इज सँक्टिटी ऑफ देर इज अ सँक्टिटी टू दीस प्लेस. इट्स अ गॉड्स प्लेस. इट्स अ प्लेस विच हॅज बीन प्रोटेक्टेड बाय दी ASI. आणि ASI काय गोष्टी बरयता आसतना सुद्दां तुमी गोष्टी त्यो इग्नोर करून जर अशें करता जाल्यार इट इज समथींग दॅट आय थिंक एवरी गोवन नीड्स टू अंडरस्टँड दॅट दीस करप्शन हॅज रीच टू एन एक्सटेंट वेर गोवन्स आर ऑफ नो इम्पॉर्टन्स टुडे. इट इज एब्सोल्युटली क्लियर. आयज इवन डॉक्टर तुमचो चॅकअप करून गेले. डॉक्टरान कितें सजेस्ट बीन केला रिगार्डींग युअर हेल्थ. डॉक्टराक हांवें सांगलां हांव स्ट्रॉंग म्हणून, पण डॉक्टराक दिसना म्हजे पॅरामिटर्स पळयत जाल्यार की तशें आसा म्हणून. आता ती परिस्थिती जी आसा पळय, जी डॉक्टरान जे सांगला आज ते प्रॉबेबली ही इज बेस्ट टू टेल यू वॉट एवर इट इज. ऑफकोर्स 3 दीस जेवना जाल्यार मनशाची परिस्थिती एक चेंज जाताच. ती जाले आसतली म्हजी, पण आय एम अ व्हेरी स्ट्रॉंग पर्सन. आय एम स्टँडींग इन फ्रंट ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो सायब. ही वील नॉट लेट एनीथींग हॅपन टू मी बिकॉज प्रेयर्स ऑफ गोवन्स आर विथ मी. प्रेयर्स ऑफ माय फॅमिली, गॉड्स ब्लेसिंग्स आर विथ मी. And I am not worried of whatever doctor says. He has said that your condition is deteriorating. It doesn't matter. I will continue this fast because I want to take it to a logical conclusion. हांवें म्हज्या लायफाचे 3 दीस बेटे वेस्ट करूंक म्हणून हांगा बसूना. म्हाका ते ताजी चीज जाल्ले जाय, ताजे कितें तरी रिजल्ट आयल्लो जाय, आनी तो रिजल्ट आयल्या शिवाय हांगाच्यान उठपाची आमची परिस्थिती ना. सर फेस्ताक आतां कितलेच लोक येता पब्लीक, त्यांचो कितें रिस्पॉन्स मेळटा तुमकां जेन्ना येता? तूं हांगा सकाळच्यान सांज मेरेन म्हजे कडेन बस. 5-5:30 जेन्ना हांगा लोक मिसाक येवपाक लागता ते हांगा येता पयलीं आनी म्हणटा आवर ब्लेसिंग्स आर विथ यू, वी आर विथ यू, यू आर डुईंग समथींग फॉर गोवा, फॉरगेट अबाउट वॉट एवर हुएवर इज सेईंग, वी आर विथ यू, आवर ब्लेसिंग्स आर विथ यू. आनी ते खूब जाण तुका हजरांनी लोक येता. हजरांनी लोक येता आनी हे उलोवन हांगाच्यान वता. इतलेंच पुरो आमकां. बाकीचे जे क्रिटीक करता पॉलिटिकल पर्सनल फायदो हे ते डजंट मॅटर. आय डोंट केअर.